नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। लोन काढून बँकांक लुटपाचे प्रकार आता जातले उणे। सरकार सहकारी बँकां खातीर तयार करता खासा ॲप। 31 मार्चाक जातले ह्या ॲपाचे लोकार्पण। मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती। पेडण्याक गडेकार भाटले वाठारांत सांपडली अनवळखी दादल्याची कूड। पेडणे पुलिसांनी केलो पंचनामो। फुडलो तपास सुरू। अहवालांत जुवारी कंपनी दोशी दिसून आयल्यार करतले कारवाय, सांगता मामलेदार प्रवीणजय पंडीत। काँग्रेसींतल्यान भाजपान गेल्ले बंडखोर आमदार जावपाकूच जाय अपात्र, म्हणटा सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार। मार्च 2024 मेरेन पुराय जातली स्मार्ट सिटीची कामां। स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारांक दिली माहिती। काबदेराम पठाराचेर चालू आशिल्ल्या हॉटेलांच्या बेकायदेशीर झोपड्यांचेर करात कारवाय, नाजाल्यार हरीत लवादाकडेन मागतलो दाद। समाज वावुरपी फर्नांडिसाची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारांत। वेगवेगळ्या सहकारी बँकेनी लोन काढून बँकांक लुटपाचे प्रकार वाडल्यात। अशा प्रकाराचेर आळवंद हाडपा खातीर आता सरकार सहकारी बँकां खातीर खासा ॲप तयार करता आनी ह्या ॲपांचे लोकार्पण 31 मार्चाक जातले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिली। सांखळे अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयलो की एकूच मनीस 5 कडेन वचून लोन काडटा आणि 5य सोसायटीक वांगडाच बुडयता, कारण तेणी ठरयल्लें आसा। कारण आतां आमी पळयता की हे वेगवेगळे जे ठग आहा पळय न्हू, हे म्हणजे जे ठरोवन लोकांक कशें लुटपाचें, सरकाराक कशें लुटपाचें, बँकांक कशें लुटपाचें, थंयसर SIT लँड ग्रॅब केले हांवें, तितून करून थोडें तें बंद जालें आतां। म्हणजे सामकें बंद जावचें ना। 20 वर्सां पासून दुसऱ्याची लँड तिसऱ्याक विकताले अशे लोक आसले। हांगासर सगळ्या बँकांनी लोन काडपाचें, सगळ्या जाणांक वांगडाच फुटोवपाचें अशें आसा। हांवें भाऊ ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्या की वी आर कमिंग अप विथ अ सिस्टम, म्हणजे ॲप। आमी त्या ॲपाचेर तुमी एकट्या मनशान लोन तुमच्या कडेन घेतलो काय तुमी अपलोड करपाक जाय। सांखळे अर्बनान लोन घेतलो आनी फाल्यां सकाळीं जर 70 अर्बना कडेन गेलो मागपाक, तेंच्यांनी पळोवपाचें त्या ॲपाच्या सिस्टमीचेरूच तांकां कळटलें की क्लियरन्स हाड आनी प्रकार ना। क्लियरन्स आनी हाडपाचें ना रे, एका सांखळे अर्बनान लोन हाल्ली दिला 2 म्हयन्या पयलीं, आमी आनी दिवया नाका, हो बुडोवपाक भोंवता म्हणून ऑटोमॅटिकली कळटलें। पूण येता त्या 31 मार्च पर्यंत वी आर लॉन्चिंग वीथ अ न्यू ॲप, जेणे करून पुराय गोंयांत अशें जे फक्त लुटूंक भोंवता निदान तितकें तरी थांबतलें, त्या लोकांक आमी लुटूंक दिवपाक शकचे ना। आनी अनिलाची एक रिक्वेस्ट आसा, 138 मातशें टायट कर म्हणून। हांव म्हाज्या होम डिपार्टमेंटाक 138 इन शॉर्ट जे लोन काडून तुमकां वॉरंट येयला तांकां भितर हाडून उडोवपाचें मरे, परत मात सांगू नाका तांकां उडोवनाका म्हणून। हांव सगळ्यांक उडयता भितर, ओके। हांव म्हजे होम डिपार्टमेंटाक सांगता 138च्यो पयशे जितके जितके तुमच्या कडेन आयल्या त्या सगळ्या जाणांक भितर उडय, जेणे करून रिकवरी मातशी फास्ट जातली, ओके। परत म्हाका कोणी मात सांगूंक येवपाचें नाका, ताका मातसो थोडे दीस राव हांव म्हणून। थोडे परत डायरेक्टरच फोन करता, आमचो तो मातसो राव म्हणटा, म्हणजे परत हांव काम करिना अशें म्हणटा। खातीर तुमी दिले 138 ना, हांव खरें सांगता, कारण हे शेवटी लोकांचे पयशे ते एका मनशाक बुडोवपाक येवचे ना, तें आमकां टायट करचें पडटलें। हांव सगळ्या जाणांक ह्या विशयाचेर 100% हांव टायटन करपाक लायता म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाक, जेणे करून रिकवरी फास्ट जातली। गडेकार भाटले पेडणे हांगा मंगळारा सांज वेळार एक अनवळखी दादल्या मनशाची कुशिल्ले अवस्थेंतली कूड सांपडली। ही कूड गडेकार भाटले हांगासरले पडींग शेत जमीन आसा थंय दिसून आयली। पेडणे पुलिसांनी ह्या कुडीचो पंचनामो केलो तेन्ना कूड 2 दिसां पयलींची आशिल्ल्याचो मुळावो अदमास पुलिसांनी उक्तायलो। आता कूड फुडल्या तपासा खातीर GMCन धाडून दिल्या। नमस्कार। काल गडेकर भाटले पेडणे हांगासर एका अज्ञात व्यक्तीचो मृतदेह सापडला आणि खळबळ माजल्या। ह्या वाठारात एखादी व्यक्ती हरवल्याची तक्रार पोलीस स्टेशन लागीं ना। त्या व्यक्तीची ती बॉडी कुजलेल्या अवस्थेत पोलिसांक मेळ्ळ्या। थळावे लोक
त्या वाठारात आपली पाळीव गुरां जनावरां सोदपाक गेल्ले तेन्ना तांकां ही बॉडी दिसल्या. बॉडीच्या हाताचेर वार जाल्ले जखमी आसा. तात्काळ पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्या मार्गदर्शनाखाली PSI विवेक हळदणकर हांणी घटनास्थळी धाव घेवन बॉडयेचो पंचनामो केला आणि बॉडी बांबोळे हॉस्पिटलात शवग्राहात पंचनामो करपा खातीर शवचिकित्सा करपा खातीर धाडला. ह्या वाठारान एखादी व्यक्ती खंय तरी गायब जाल्या की आनी खंयच्या वाठारान व्यक्ती हरवल्या अशी तक्रार आयज मेरेन पेडणे पोलिसां कडेन येवंक ना. ही बॉडी कोणाची आसुयेत, ही व्यक्ती खंयच्यान आयल्या आसुयेत, तो दादलो मनीस आहा आणि ताची बॉडी मेळ्ळ्यान आणि ताचो पंचनामो केल्या उपरांत पोलिसां समोर एक ना अनेक प्रश्न निर्माण जाला. ह्या बॉडयेचो शोध लावपा खातीर पोलिसाची एक टीम तयार केल्ली आसा. फाटल्या काही 6 म्हयन्या पयलीं अशीच एक बॉडी न्हयबाग त्या वाठारान जे रेल्वे पूल आसा थंयसर तुकडे तुकडे करून बॉडी उडयल्ली. थोडो बॉडयेचो भाग एके वाटेन दुसरे वाटेन अशे तुकडे करून उडयले. ताचोय आजून पोलिसांक पत्तो लागना आणि ही बॉडी आता दुसरी खंयसर कशी आयल्या किंवा ती व्यक्ती कोण, जो मेरेन ती व्यक्ती कोण हाचो शोध लागना तो पर्यंत पोलिसां समोर ह्या मृतदेहाची वळख पटोवपा खातीर यत्न करचे पडटा आणि पोलीस यत्न तयार करीत आसा. पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्या कडेन संपर्क साधलो तर पोलिसांची टीम कोण खंयच्या वाठारान एखादी व्यक्ती हरवल्या हाचो शोध घेत आसा आणि त्या व्यक्तीची जेन्ना वळख पडटली तेन्ना तपासाक नेट येतलो अशें पोलीस निरीक्षक लोकरे सांगता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालांत जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग कंपनी दोशी दिसून आयल्यार कंपनीचेर कारवाय करतले अशें मामलेदार प्रवीणजय पंडीत हांणी सांगले. पेट्रोलियम पदार्थाक लागून कसलीच वायट घडणूक घडची न्हू हाचे खातीर गरजेची उपाययोजन केल्या. आपतकालीन व्यवस्था आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान हांगासर तैनात आशिल्ल्याचे मामलेदार प्रवीणजय पंडितान सांगले. Last week actually we had conducted a joint inspection along with officials of Pollution Control Board, health officials, WRD, and water samples have been taken by officials of Goa State Pollution Control Board who are the technical officials, and we are awaiting inquiry report. We have directed the company to take precautionary measures right now, and our disaster management officials comprising of fire and emergency service, they are on the site to avoid any untoward incident. Again today evening I have called the Pollution Control Board officials. The villagers have complained that contamination of petroleum products have been taken place not only in the well but also in the paddy fields and Nalla. So for that purpose now Pollution Control Board officials have called today in the evening. They will again conduct one inspection and will take samples, and once we receive inquiry report we will take action. So whether We have also convened one meeting with the officials of the company. We have told them to take precautionary measures. They are on the site. Their officials also are on the site. They are trying to find out what has exactly caused this petroleum leakage. And they have told me that they will resolve this issue within next 2 days. And once an inquiry report we receive from Pollution Control Board, and if the company officials are found guilty, we will take action against them. पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून दाबोळी माटवे वाठारांतल्यो बांयो प्रदूषित जाल्यात. फकत बांयोच न्ही जाल्यार लागसारचे उदका स्रोत आनी शेतांनी पेट्रोलियम पदार्थ दिसून आयला. बांयचें उदक आसा बांय आमचे पिड्यार जाले, वास येता बांयच्या उदकान. सो आतां आमकां पिवपाक नळ, आमकां नळ कांय ना सगल्यांक हिंगा, आनी रांदताय आमी चुलीर रांदताय भायर. सो कितें जालें जाल्यार ते रिस्पॉन्सिबल घेता, कितें कोत्ताय ते कांय सांगनाय आमकां. कितें कोत्ताय ते रिस्पॉन्सिबल घेताय काय कितें. वास येता हिंगा, पयस रावपाक जायना. आख्खे घरान वास पडलो, रावपाक जायना. वास येता, हय दोळे जाताय सगळे, आख्खे हें तोंड बा सगळें जाता, रावपाक जायना हिंगा. दिसभर रावपाक जाय आमी हिंगा. वास्कोच्या प्रदूषणाक विटून आमी दाबोळे आयले,
पूण हांगासर वॉल्कॅनो आसा हें आमकां खबरूच नाशिल्लें. आतां हो वॉल्कॅनो केन्ना फुटत तें सांगूं नजो. आमी जाणटे ब्लास्ट जालो जाल्यार आमच्यान धांवपाक लेगीत जावचें ना अशें थळावे सांगतात. वास्को ते धाकटे तळ्यान कित्याक तुवें पळयलें ते पोल्युशन डस्ट म्हणून काडून हांगा येयले खंय हांगा बेस्ट म्हणून प्लेस खंय धाकटे ते दाबोली हांगा व्हडले वॉल्कॅनो मरे केन्ना ब्लास्ट जाय सांगूंक शकना. आनी आमी पेशंट बसले हांगा धांवोंक पासून जावचें ना आमचें आमी जळोन मरता दिसता म्हाका. हे कितें सांगता तांकांच खबर. 7 दीस जाले 8 दीस जाले करता म्हणटा शेवय घालता म्हाका कांय कळना कितें करता पळय ते. कळटा तुका हांव कितें म्हणटा तो म्हणटकूच कितें तरी बाबा हेजेर सोल्युशन काडा गोवोरमेंटाक सांगा आनी बेगीन हेजेर विलास लाया अशी म्हणून आमची मागणी. कळ्ळें तुका न्हू कांय बरें लागना बिकॉज डे बाय डे थिंग्स आर इन्क्रिजींग. आवय दोळ्यान आमकां वय म्हाका पळोवंक शकता तांबडे जाल्यात दोळे बिकॉज ऑफ दॅट फ्युम्स. वास येता म्हाका आस्तमा जालो हांगासर आसात पयलीं पासून आनी वाडलो. कॅन स्टँड पेशंट तो बाबडो पेशंट आनी 4-5 जाण म्हातारी बायलां आहा भुरगीं आहा खंय धांवतलीं म्हाका कांय सरना कोणूच इंट्रस्टूच घेयना सर. फकाण गेल्ले भशेन ते येता काडटा व्हरता दोगां येता दोगां वयता दोगां येता येता फकाण गेल्ले भशेन. आय डोंट अंडरस्टँड वॉट टू डू. आमकां कांय खबर ना. आमी आतां निलिमा बाय वांगडा आहा पळोवया कितें जाता तें. पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बांयो प्रदुशीत जाल्यातूच फकत बांयोच न्ही जाल्यार उदका स्रोत प्रदुशीत जाल्ल्यान थळाव्या लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. पेट्रोलियम लिकेज नेमकी खंय जाल्या ही लिकेज कशी दुरुस्त करूं येता हाचेर फाल्यांच्यान काम सुरू जातलें. आतां आसा माटव्या दाबोळे जे हांगा एक गोंयान सारको इशू म्हणटा तो पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जो आख्खो गांवांत पसरलेलो आसा. तशेंच आतां आमकां रिसंट कळ्ळां की जो पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जो आसा तो लोकांच्या शेतांनी गेला आनी लोकांक हांगा तो वास सहन जायना आनी खंय तरी जे जुवारी कंपनी आहा तांकां खंय तरी तो लिकेज फायंड आवट जायना आनी तेंच्यांनी आमकां जें इन्फॉर्मेशन दिलां तेंच्यांनी सांगलां की आमी दिल्लींतल्यान स्निफर डॉग्स तशेंच खुबशे मशिनरीज आनी ते लोक ते घेवन येयल्ले आसा गोंयान आनी तेंचें काम हें फाल्यांच्यान चालू जातलें. तशेंच लोकांचें हांगासरलें म्हणणें आहा की 10 दीस जाले की आमकां हांगा कोण येवन पळयना. तशेंच लक्ष घालचें हांगा तेंच्यांनी येवन. आनी जशें आमी मामलेदारा कडेन उलयलें मामलेदारान आमकां सांगलें की जे आमचे पोल्युशन डिपार्टमेंट आसा जेंच्यांनी आमकां रिपोर्ट दिली की जर खंय तरी हो लिकेज हे कंपनीचो म्हणल्यार जुवारी कंपनीचो फॉल्ट आसा जाल्यार हे कंपनीचेर एक्शन घेतली म्हणून. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम तुयेल. काँग्रेसींतल्यान 8 बंडखोर आमदारांनी भाजपान प्रवेश केल्लो तांच्यांनी मतदारांक फटयला. आपल्या मतदारसंघातल्या जनतेची फटवणूक करपी आमदारांक धडो शिकोवपाकूच जाय. 8 आमदारांक अपात्रताय थारावपूकूच जाय अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार सांगता. दोनापावल जेट्टीची पळोवणी करपाक गेल्लो तेन्ना पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना विरेश उलयतालो. जे 8 जाण गेल्ले आसा तेंच्यांनी गोंयकारांक फटयल्ले आसा तेंच्या मतदारांक फटयल्ले आसा आनी जो मॅन्डेट दिल्लो म्हळ्यार जे काँग्रेसीन 8 जाण येयल्ले आनी आतां उडी मारून BJPन गेले. हेजे पयलीं 10 जाण गेल्ले काँग्रेसीन जिखोन येवन परत उडी मारलेली म्हणजे हांकां संवय जाल्ली आसा. हेजेर खंय ना खंय स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. हेजेर खंय ना खंय लोकांकूय दिसपाक जाय की बाबा आमची डेमोक्रेसी जी ती आसा म्हणून. एवरी टायम हे निवडून येता आनी उडयो मारता. उडयांचो म्हणल्यार जे जम्पींग जॅक जावं आमी बेबे म्हणटा हे अशे उडयो मारीत रावतले आनी हेचे फुडेंय मारपाची शक्यता आसा. कित्याक आजून पर्यंत तेंची जी तत्वां आसा ती तत्वां बसलेली ना. कित्याक पयलू तेंच्यानी कितलींशीं वर्सां जालीं कंटिन्युअसली उडयो मारून BJP आतां BJPन तुमी पळयता आसतले मॅक्सिमम जे भायले म्हणल्यार काँग्रेसीचे चडशे मॅक्सिमम काँग्रेसीचे MLAs आसा. आनी आयज सरकार कोण चलयता BJP न्हू काँग्रेस चलयता म्हणजे दोनूय मेळोन काँग्रेस आनी BJP मेळोन हो सरकार चलयता. आमदार जावं मिनिस्टर जे आसा ते चडशे काँग्रेसीचे आसा आनी ते आयज BJPन गेल्ले आसा. आनी हो धडो शिकपाक जाय. हे डिस्कॉलिफाय जावपाक जाय. म्हाका तरी दिसता डिस्कॉलिफाय जावपाक जाय. एवरी टायम अशें समज उडी मारीत रावले जाल्यार डेमोक्रेसी उरली खंय. आमी एक पक्षाक निवडून दिता एक पक्षाचेर कॅन्डिडेटाक निवडून दिता त्या पक्षाचे धोरणान समज रावना आनी तो उडी मारता. 8 जाण हेजे पयलीं 10 जाण जाले आनी अशें समज चालूच उरले जाल्यार फुडें मागीर डेमोक्रेसी लोक वोटींग पासून मारपाक बेजारतले. कित्याक वोटींग मारता हे उडयो मारता म्हणटले. सो हे एक धडो शिकपाक जाय आनी तांकां कळपाक जाय की बाबा हे समज आमी नाटकां करतले जाल्यार डिस्कॉलिफाय जावपाची शक्यता आसा. फाटल्या 2 वर्सांच्यान पणजेन चालू आशिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां मार्च 2024 मेरेन पुराय जातली अशी माहिती स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारान दिल्या. पणजेच्या सगळ्या वाठारांनी स्मार्ट सिटीची कामां चालू आशिल्ल्यान पणजेकारांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. लोकांनी काडिल्ले त्रास खंय तरी उणे जावपाचे वाटेर आसा. फाटल्या सुमार 2.5 वर्सांच्यान पणजेत स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा. आयज फाल्यां करीत आजून मेरेन स्मार्ट सिटीचें काम पुराय जायना.
हाका लागून अजून मेरेन पणजेकारांक धुल्लान दीस काडचे पडटा. आता पणजेकारां खातीर खोशयेची खबर आसा. मार्च 2024 मेरेन पणजेत चालू आशिल्ली सगळी स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जातली, अशी माहिती स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारान दिल्या. पणजे स्मार्ट सिटी करपा खातीर फाटले कितलेशेच म्हयने जाले पणजेन सगळी कडेन आमकां कामां दिश्टी पडटा. जर स्मार्ट सिटी जातली जाल्यार काम आसा तें करचेंच पडटलें. लोकांक त्रासूय आसा ताचो मातसो त्रास भोगचोय पडटलो. पूण पणजे स्मार्ट सिटी करपाच्या फाटभुंयेचेर कितलेशेच म्हयने जाल्यार हें काम चालू आसा आनी ताचो लोकांक त्रासूय जाता. पूण आतां आमी जर पळयत जाल्यार पणजेंतल्या प्रत्येक वाठारांत सगळी कडेन फोडून दवरला आनी ताचो त्रास येरादारी ज्यो गाडयो आसा तांकां जाता. सांतिनेज वाठारांत फाटले म्हयनेच जाले हे जे काम आशिल्लें स्मार्ट सिटीचें तें पुराय केल्लें आनी रस्तो जो आसा तो सारको केल्लो. आतां तांणी जर सांतिनेज वाठारांत पळयत जाल्यार फाटल्या 2 दिसांच्यान हें जें काम आसा तें परत फोडपाचें काम चालू केल्लेलें आसा आनी थंयसरले जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे इंजिनियर आसा तेंचें म्हणणें इतलें आसा की आतां जी पायपलायन आसा ती पायपलायन सारकी करपा खातीर आनी पावसान परत हांगासर उदक भरून थंयसर भरचें न्ही म्हणून थंयसर आमी काम करतात जाल्यार आमचे कडेन बाकिया जी कंपनी आसा तांचो जो इंजिनियर आसा तो उलयलो. ताणें आमकां सांगलां की फुडल्या म्हणजे येता ते मार्च म्हयन्या मेरेन जे पुराय स्मार्ट सिटीची जी कामां आसा ती सोंपतली आनी तसो आमकां जी डेडलायन दिल्या ती म्हटल्यार मार्च मेरेन आनी मार्च मेरेन ही स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जातली. जाल्यार आतां हे पणजेकारां खातीर म्हत्वाचें म्हटल्यार पणजेकारां खातीर ही सारकी खुशयेची गजाल आसा. कारण पणजी जी पयलीं आशिल्ली तशी आतां ना. कारण स्मार्ट सिटीची कामां जाल्ल्या कारणान हांगासर सगळे कडेन धुल्लो सगळे कडेन ट्रॅफीक आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार मार्च म्हयन्या मेरेन पणजेकारांक रावचें पडटलें आनी हाचे फुडली अपडेट आमी तुमकां दितली. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आश्वेकर. काबदेराम दर्यादेग वाठारांत 3 बेकायदेशीर हॉटेलां बांदून पर्यावरण नश्ट करपाक उठल्यात. दिसान दीस ह्या हॉटेल मालकांची दादागिरी वाडत आसा. थळाव्यांनी पंचायतीक तशेंच जिल्लोधिकाऱ्याक कळीत केला पूण पंचायत मात सुस्त आसा. आतां जाता तितके बेगीन पंचायतीन ह्या बेकायदेशीर कामाचेर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावुरपी जेविस फर्नांडीस हांणी केल्या. अधिकाऱ्यांनी हाचेर लक्ष दिवचें ना तर ही कागाळ घेवन एनजीटीक वतले अशी शिटकावणी जेविस फर्नांडीस हांणी दिल्या. काप दे राव तुम्ही हेसनी जाणा आसतले काप दे राव एक बरो हीट इश्यू चलता. काप दे राव जो आमचो फ्लॅटो आसलो त्या फ्लॅटवाचेर आयज 3 जाणांचे बिझनेस ऑपरेशन चलता. इलिगल हट्स रेस्टॉरंट्स इलिगल म्हणटात कित्याक तेंच्यांनी पार्ट लायसन्सीस पार्ट हें घेतले आहा पूण जें कितें घेतलां ते प्रमाणे तें ना थंय. आतां तुमी दाखयता हे पळय हो हे स्ट्रक्चर्स ते इमेजीस हांवें थोड्यो काडल्या. हे इमेजीस पळयले जाल्यार हेजेर दिसून येता की हेंच्यांनी एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केल्लो. गायडन्स रुल्स एंड गायडन्स आहा ते फॉलो करना आनी हांकां आवय ना बापूय कोणूच पळयना जाल्ल्या भशेन जाल्ल्या. आतां काल तुमी पळयला आसतले ह्यो बी हो ओवरव्यू हेचो गुगलाचेर ज्यो इमेजीस आहा ह्यो लायव्ह इमेजीस हेच्यो हे भाशेन हट्स थंय जाल्ले आहा. आयज एक गोंयकार कितें बारीक धंदो करता जाल्यार ताका खूब लायसन्स हे त्यो राटावळ्यो लागता पूण हांकां कोणूच ना आवय ना बापूय जाल्ल्या भशेन जाल्ल्या. आतां काल एक रोडाचो इशू थंय जाला. रोड करचो म्हणून कितें तरी कोण धांवन गेले पंचायत गेले लोक गेले पूण हो इशू आयज आनी कालचो न्हू. हो 3 वर्सां पयलीं इशू 2019 हांव थंय गेल्लो तेन्ना थंयचें चालू जाल्लें. पूण तेन्नाच्यान हांव तें ऑब्जर्व करतालो. ते उपरांत कोणे तरी म्हाका सांगलें आफ्टर सर्टन इन्फॉर्मेशन आय केम टू नो दॅट somebody have filed 2.5 years ago somebody filed a complaint in the panchayat but panchayat didn't act on that. After that after 1.5 year again somebody have approached the panchayat, they filed a complaint. कांयच जावं ना. मागीर आयकून येयलें की ह्या बाबा हे जे कोण कंप्लेंट घाल्ल्यो तांकां बरी मोठी धमकी येवपाक लागल्यो. रस्ते करता म्हणून म्हाका तुका दिश्टी पडना थंय इलिगल एक्टिविटी जातली थंय. आतां तूं पंचायत नाल्यार तूं देंव थंय तो पंचायतींतलो भायर सर. आनी हांव वॉर्निंग दिता थ्रू मिडिया पंचायत सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक चड करून सरपंचाक सपोज तूं हें करना हेचेर ह्या दिसां भितर जाल्यार तूं डिस्क्वॉलिफिकेशन फेस करपाक रेडी राव. कित्याक तुमी हांकां हाडून थंय बसयल्या ते पंचायत चलयता तें दिसता. आनी म्हजो आनी एक रिक्वेस्ट आहा जे आमचे मोठे लिडर आहा जे ऑपोजिशनाचे मोठे लिडर आहा तेंच्यांनी सामके एसेंब्ली गाजयता तेंच्यांनी हेचेर उलोवपाक जाय. कारण ते जेन्ना आपलें तोंड ओगी दवरता तेन्ना आमच्या जनतेक एक दुबाव उरता की बाबा हेंय बी असलें कितें करून हांव हें तांकां सपोर्ट करता काय म्हणून.
PWD खात्याच्या इंजिनियरां खातीर समाज कल्याण खात्याच्या जोड पालवान बिल्ड एनवायरमेंट एक्सेसिबिलिटी अँड सेफ्टी ह्या संकल्पनेचेर खासा कार्यशाळा जाली. इमारतीची सुरक्षा, सिनियर सिटीजन आनी दिव्यांगां खातीर खासा इमारत बांदपा विशींची म्हायती दिवपा खातीर हे कार्यशाळेचें आयोजन केल्ल्याचें गोंय दिव्यांग आयोगाचो अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर हांणी सांगलें. हो जो वर्कशॉप आसा ते PWD इंजिनियर्स आसा तांच्या खातीर आसा. इट इज अबाउट मोर अवेरनेस, सेन्सिटायझेशन, building guidelines that have to be followed as per the rules and regulations and also as per the RPWD Act 2016. आमी पळयता खुबश्यो बिल्डिंग्स एक्सेसिबल आसनात. आमचे जे दिव्यांग भाव भयण आसा तांकां खूब त्रास जाता भितर वचपाक किंवा मूव करपाक. सो ताच्या खातीर म्हाका दिसता PWDची तोखणाय करता की तांच्यांनी हो वर्कशॉप हांगा अरेंज केला. दीस वर्कशॉप इज अ फॉलो आउट ऑफ अवर ऑर्डर दॅट वी हॅड पास्ड. म्हाका खबर आसता की फाटल्या दिसांनी एक आमचो जो भाव आसा हळडणचो, ही डायड बिकॉज ऑफ एन एक्सिडेंट which was due to the bad structural design or whatever it is. So I think this workshop will tell what is required when how to make building accessible, and I'm sure they will do the necessary changes in the existing building and future buildings they astale they definitely accessible astale. It is not only for persons with disabilities, it is for everyone. It is for senior citizens. Everybody is going to make use of it. It is for all of us. आमी नॉर्मली अशें चिंतता की इट इज ओनली फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी. तशें ना तें आमी लक्षात घेवपाक जाय की केन्नाय आमी खंयचीय गजाल करता इट इज फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इन्क्लुसिव सोसायटी. वी cannot say we are doing it for person with disability, nothing like that. It is universal design that we have to follow in the future, and I think that Goa has started doing it. I compliment Directorate of Social Welfare Shri Ajit Panjwadkar for taking the lead in doing it, and also would like to thank the Honorable Minister for Social Welfare Shri Subhash Fadesai, who has been very motivating in all these things that we are doing in this field. Thank you. मंगळारा उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष रोडकार हाणें बेतोडच्या बोंडबाग गांवाची भेट घेतली. ह्या वेळार मंत्र्यान गणपती देवूळ आनी मुळाव्या शाळेची पळोवणी केली. अर्दवट आशिल्ल्या देवळाच्या सभाघराचें काम गोवा ग्राम समृद्धी येवजणे खाला पुराय करतले आनी भाड्याच्या घरांत चलपी अंगणवाडीचो प्रश्न सुटावो करतले अशें आश्वासन मंत्री सुभाष रोडकार हांणी दिलें. त्या मंदिराचे मदली भाग उरिल्लो सभागृहाचो, कारण जुने मंदिर आशिल्लें. तें मंदिर फाटल्यान गेल्लें आसा, म्हणजे गर्भाकूड आसा ती फाटल्यान गेल्या, आनी त्या मदली पोर्शन जें आसा पळय ताजें बांदकाम करपा संबंदी आज विजीट केल्लें आसा. आमचे RDC इंजिनियर आसा पळय ताजें इस्टिमेट करतले आनी मुखार 2-4 म्हयन्या भितर टेंडर करतले. RDA मार्फत जातलें. पंदरा RDA मार्फत. कितले टेंडर? GGSY ताका म्हणटात GGSY स्किमीचें नांव, गोवा ग्राम समृद्धी योजना. शाळेंत हांगसर सादारणशी 30-35 भुरगीं आसात, पयली ते चवथी पर्यंत, आनी आंगणवाडी जी आसा ती हांगसर भाड्यान चलता. सो आंगणवाडी खातीर 1-2 रूम बांदपाची वेवस्था करपाक पळयता. एक तर ह्या बाजून किंवा त्या बाजून जमीन आसा तशी 1-2 रूम आमचे बिल्डींग डिविजन जें आसा आनी एक आमदार फंड आसा पळय ताजे अंडर बांदपाक. मडगांव पालिकेच्या कोयराच्या घाण उदकाची गळती जाल्ल्यान कुडतरी मडगांव रस्त्यार 5 दुचाकी निसरल्यो. ह्या प्रकाराची म्हायती थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत तांणी रस्त्यार उदक मारून रस्तो नितळ केलो. कोटींनी पयशे खर्च करून पालिका सोंसोड्याचो प्रस्न सुटावो करपाक अपेसीत आसल्या असो आरोप थळावो रॉक मास्करेनस हांणी सांगले. My name is Rock Mascarenas. So I have been a petitioner in the High Court to solve this social issue. Due to the intervention of the High Court here, whatever that is happened here till today, it is purely due to the intervention of the High Court. And today, after the government spending crores and crores of rupees, this is the result that we are getting there. There is no one municipal person here present to take care of the situation. Nobody is picking up the calls. What is the situation? Where is the money gone? Where is the public money gone is the answer that the government has to give today. This is a tragedy for the people of Goa, and especially for residents who are staying around here and those people who are travelling from Margaon to Gutturi and Raya. This is a tragedy. After spending crores and crores of rupees, it is not lakhs by the way, it is crores of rupees. Government has to answer this situation. Till now, after 5 or 6 people going to the hospital, there is no municipal authority person here present in this situation.
This is a tragedy. What about the high-powered committee? High-powered committee is being responsible for management of the Sausura, and they take no responsibility for whatever that is happening here. श्री केळबाई देवीचो वर्सुकी कालोत्सव व्हडा भक्ती भावान मनयलो. मजगती गणेश वंदना आनी शंकासूर वधा सयत मुळगांवा बाल क्रीडा हो पारंपरीक कालो रंगलो. दिवचल तालुक्यांतल्या कांय थारावीक गांवांनी पारंपारीक काल्याची परंपरा आजूनय तिगून आसा. तातूंत मुळगांव गांवचो आस्पाव आसा. मुळगांवच्या काल्याक शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आसा. काल्याचे खाशेलेपण म्हळ्यार बायलांची पात्रां भुरगेच करतात. पळयात काल्याची खिणचित्रां. कालो जो आसा ताका आमी बालक्रीडा कालो असो म्हणटात आनी श्रीकृष्णाची बालक्रीडा ह्या काल्यान हांगासर दाखयता. ह्या काल्याचे दोन भाग आसा, एक पूर्व रंग आसा आनी दुसरो आत्मीक आसा. खूब पयलीं पासून आमचे जे जाणटे आसा तो कालो करताले. आतां केन्नाच्यान करतालो हाचो अंदाज आमी बांदूंक शकना, कारण खूब वर्सां हो चलता. एकंदरीत शिरगांवचो कालो, मुळगांवचो कालो आनी जो आमचो पिळगांवचो कालो एका लायनीन वयतात. पूण जाता आसतना कितें जाता की शिरगांवचो कालो एक 5 धर्ती घेवन वयता, पिळगांवचो कालो आसा तो 5 चलता आनी मुळगांवचो कालो हे दोगां मदीं चलता. जाणट्यांच्या परंपरेन चलपी कालो भितर थोडीशी आमी मॉडिफिकेशन केलें, म्हणजे थोडोसो बदल केलो, कारण तो खूब वेळ चलपी असो कालो. कारण ताका पयलीं आमची पकवाद वादनाचे जे वाद्य चलता आनी तेच्या उपरांत मागीर जे गणपती स्तवन जाता, शारदा येता, बरोबर मागीर आमचे शिव पार्वतीचे आगमन जाता आनी तें जाल्या उपरांत मागीर हांगासर आख्यान लागता. तें सोंपता मागीर जो आमचो ब्रह्मदेव आनी शंकासूर आनी मागीर विष्णू ह्या भागाचे कथानक जाता. हो जो कालो आसा तो कितलीशींच वर्सां चलता आनी एका परंपरेन जाता. ती परंपरा म्हणजे कितें की आमच्या हांगासर जी शारदा आसा, रिद्धी सिद्धी आसा, हे दादले म्हणजे भुरगे, ल्हान भुरगेच ही जी भुमिका आसा ती करता. आनी दुसरें कितें जाता की व्हडले भितरूय सद्या अशें इन्वॉल्व आसा ते गायनाक. म्हणजे आमचो जो कालो आसा तो गायनाचेर भार चड आसा, संवाद हांगासर कमी आसा आनी जे गायन आनी नृत्य म्हणटा तेचेर भर आसा. संवाद मातशें हांगासर आसा ते कमी आसा अशें आसा. पण दरवर्षी जावपी ह्या काल्याक लोक व्हडा उमेदीन हांगा येता आनी सहभाग घेवचे. तुमचे स्थानीक कलाकारांक भाग घेता भितर फक्त हे जे आमचे कलाकार आसात ते आमचे गांवचेच भुरगे आसा आनी तेच ना तर कितें जाता कांय वेळार आदले भुरगे आसात ते जाग्यार नवो भुरगो येता. पूण कंटिन्युअसली हो कालो नवे नवे भुरगे सहभागी जावन जाता. म्हणजे तो एकट्या भुरग्यांक सोडलो म्हणून तो बंद पडटा अशा तरेन ना, तर कितलींशींच वर्सां नवे नवे भुरगे भितर घेवन हो तरणाट्याच्या बळार चल्लोलो असो एक कार्यक्रम. गोमतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.